आवडीचे गायन आम्ही गाऊया. A24 पान 12, A24 पेज 12. Sokostani sotaduka, busca kotin sotaduka, kusha moran sotaduka, sogle korin sotaduka, disa vadoru detana, karzadale budgar sotta. Aicia disa Gesur buzo, tuka donia deve doita, sokostani sotaduka, busca kotin sotaduka, rushal boran sotaduka, sogle koren sotaduka. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो, तुमचे सव्यांसो, सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळो आनी माये मोगाचो असलेच सर्वेस्पराचे शिगुणी जिवीत माये मोग आनी कोणवाळाय आमच्या जिवितांत दिश्टी पडून येवंक आमकां आदार कर म्हूण आयच्या दिसाचे मिस्साचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसोगण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या 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 काकूतको, सोम्या 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 काकूतको, क्रिसा 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 काकूतको, क्रिसा 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 काकूतको, क्रिया काकूतको, सोम्या काकूतको. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. उदी करून आयच्या दिसाक जोल दीस मनयतात, खाजराचे उरोस मनयतात, तांचे खातीर मागुया. देवान तांकां कुडी आत्म्याची काळजां मनाची भलायकी फावो करूं सुपां बेसांवां आशिर्वाद तांचेर घालूंक मागुया. जायतीं आमची भावां भयणां मरून गेलोलीं आसात, तांच्या मोरनाचो उगडास आमी करता. मरून गेल्ल्या आमच्या भावां भयणांक सुर्गेचें सूख मागुया. जायत्या जाणांक पासत आमी मागतले म्हूण सांगलां. कितल्याच जाणांनी आपणा पासत मागूंक उलो केला. मागण्याचें आस्वासन आमी तांकां दिलां. तांचे इंतेन्सा मनान धरून तांची आमची मागणी मनान धरून मिस्साचे भेटेंत मागुया. कोविड-19 ही पिडेक लागून जायतीं आमची भावां भयणां त्रासांत सांपडलेलीं आसात, पिडेक सांपडलेलीं आसात, मरून गेलोलीं आसात. आमच्या गोंयांत केसी वाडत आसात. ही पिडेक लागून जायत्या जाणांक तरेतरेच्यो अडचणी आडखळी आकांत फावो जाला. सांपडलेलीं आसात, त्रासान पडलेलीं आसात. सगळ्यांचो उगडास करून हे मिस्साचे भेटेंतल्यान ही आमच्यो गरजो आमची मागणी बापाक उबारुया.
भूपवित्र बाबा, नेंटुवायच्या आनी निश्कळोकपणाचें जिवीत तुका चड मानवता. भोव तोरणे पिरायेर ह्या सुगुणा खातीर झुजून तुजे चाकोरनी मारिया गॉरेटी हिणेन आपलें रगत वारोयलें देखून रक्त साक्षाचो मुकुट तुवें तिका दिलोय. तिचे विणवणेन आमा समेस्तांक भोव करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपण सांबाळूं आनी तुजे कायदे पाळपांत थीर रावूंक कुरपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासण्याच्या सासणांक. आमेन. ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन बुलोवन एका अरण्यांत व्हरतलो आनी थंय तिचे कडेन मोवाळायेन उलयतलो आनी थंय ती आपले तोरणी पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सोदली तेन्ना कुशालकायेन म्हाका आयकताली तशीच आतांय म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनी केन्नाच म्हजो बाल म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी प्रमाणीकपणाच्या आनी नितीच्या अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी तुका म्हजी पोतीन करतलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक ओळखूंक पावतली. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माय मोगाचो म्हणुया. सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माय मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत, ताचे थोरायेचो थाव घेवं नजो. जबाब. सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माय मोगाचो. पिणका पिणकेक तुजी कर्तुत्वां परगोट करता. तुज्या बलिश्ट कोरण्यांची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी महिमा कितली फांगता. तुज्या ओरचोऱ्यांची खबर सगळ्याक परगोट जाल्या. जबाब. सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माय मोगाचो. मनीस व्हडणीतले तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ कोरण्यो आनी तुजे व्हडविकेचो प्रचार करतले. तुज्या ओगणीक बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुजें प्रमाणीकपण वाखाणटले. जबाब. सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माय मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाडो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सटकन चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनांक तो कितलो माय मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माय मोगाचो. उद्गार. सर्वेस्पोराक चोय, सर्वेस्पोराक चोय, सर्वेस्पोराक चोय, सर्वेस्पोराक चोय, सर्वेस्पोराक चोय, चोय, चोय. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओ मरण परसोडायलें. सर्वेस्पोराक चोय, सर्वेस्पोराक चोय, सर्वेस्पोराक चोय, सर्वेस्पोराक चोय, सर्वेस्पोराक चोय, चोय, चोय.
सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यांस मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमान तुका सोमया जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हळें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राची देगेक हात लायलो. कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातलीं. पाटी वडोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हळें, भिवू नाका धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावले उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक घोडबोड करताले ते पळोवन जेजून म्हळें, भायर सरात, चेडू मरूंक ना तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी ते उठून उबे रावले. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाफामडेनो सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो देवाच्या उतराक आमी जाबाब दिला आनी ह्याच 2 उतरांचेर 2 शेगुणाचेर नियाळ करूंक आयचो देवाच्या उतराचो सेवा धरून देवाचें उतर तुका म्हाका आपयता. सर्वेस्पराची कोनवाळाय, सर्वेस्पराचो माये मोग नियाळोवंक आयची दोनी वाचपां आमचे मुखार ही उदाहरणां दवरता. करून शुभ वर्तमानांत आयच्या 2 देखावे आमचे नदरे मुखार दवरलेले आसा. एके वाटेन एक अधिकारी येता आनी जेजू फुड्यांत आपली धूव सोंपल्या, आपली धूव मेल्या, तिका ये आनी बरी कर, तिचेर हात दवर, ती जिवी जातली, तिका परतून जिवीत मेळटलें म्हूण असल्या भावार्थान भरवशान भरून अधिकारी जेजू सरचें येता. कित्याक जेजूची कोनवाळाय, जेजूचो मायमोग ताणें अणभवलेलो, ताणें पळयलेलो आनी आयकलेलें. आनी ह्याच कारणाक लागून जेजू सरचें येता आनी इतलो व्हड अधिकारी जावन येता आनी जेजू लागीं ही विनंती करता, आपली धुवे पासत मागता. कित्याक जेजूचें कोनवाळायेचें जिवीत, माये मोगाचें जिवीत ताणें आयकलेलें, अणभवलेलें आनी ह्या पासत आपलें सगळें तोच जेजू ही कोनवाळाय आनी माये मोग दाखयतलो, आपले धुवेक परतून जिवी करतलो, जिवंत करतलो ह्या बरवशान खात्रेन भरून तो जेजू सरचें वेता आनी आपली मागणी जेजू फुड्यांत दवरता. आनी बाफामडेनो जेजू ताचे मागणी आयकता, ताचे भितर आसलो हो बरवासो जेजू ओळखून घेता, भावार्थ ताचो पळयता आनी ताचे मागलेले उपकार ताका मेळोवन दिता. ताचे सगळें आपलो मोग आनी कोनवाळाय दाखयता, ती ताचे धुवेक जेजू जिवी करता. पूण हें घडटा आसतना बाबा म्हणून हे वाटेर वेता आसतना आनीक एक देखावो, आनीक एक उदाहरण थंयसर आमचे नदरे मुखार मेळटा. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली वस्तरी, 12 वर्सां पिडेक लागून कश्टवतली वस्तरी थंयसर आसा. जेजूचेर नदर मारता, तेच्या मनांत एक आस, एक आशा निर्माण जाता. जेजूच्या आंगोस्त्राक आपणे हात लायन जाल्यार आपूण बरी जातली. आपले सगळें जेजू आपली कोनवाळाय आनी माये मोग दाखयतलो. कित्याक दुबावा वरें तिणेनूय घडी जायते जेजू विशीं बरें आयकलेलें. जेजूची कोनवाळाय आनी माये मोगाचें जिवीत तिच्या कानार पडलेलें आनी ह्या पासत तिचे भितर एक आशा एके भाशेन निर्माण जाता की आपूण जेजूच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार बरी जातली. आपली कोनवाळाय, आपलो माये मोग जेजू म्हाका फावो करतलो. आनी बाबा म्हणिनो जेजू तिचेंय बी मागणें आयकता, तिच्याय बरवशाक एके भाशेन जेजू आदार दिता. भावार्थाच इनाम कसो जेजू तिका बरी भलायकी फावो करता.
12 वर्सां दुयेंत आसतली पिडीत आसतलेक जेजू बरी करता आनी आपली कोनवळाय आनी माये मोग तिचे सवें दाखयता. पयले वाचपांत ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तें. थंयसर ह्या दिसांनी आमी आमोस प्रवाद्याचें पुस्तक वाचलोलें, ताचें वाचप आयकतालें. जाल्यार आज ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात जाली आनी जाता. दोगूय प्रवादी एके भाशेन एका फाटोफाट एक कशें तें, कित्याक दोगूय प्रवादी पोरचेक सरळ उतरांनी खोर उतरांनी हो संदेश दिताले. जरी आमोस प्रवादी सरळ स्ट्रेट फॉरवर्ड, तरी ओजियस प्रवादी लिटल मायल्ड पॉझिटिव्हली देवाची कोनवळाय आनी माये मोग पोरचेक दाखयता. पूण आखरेक दोगांयचो ओजियस आनी आमोस ह्या प्रवाद्यांचो संदेश तोच. पूण ओजियस प्रवादी ओदी करून पॉझिटिव्हली बऱ्या मनान हे भाशेन देवाची कोनवळाय आनी माये मोगाचो संदेश पोरचेक दिता. कित्याक ताणें आपल्या जिवितांत ही कोनवळाय आनी माये मोग अनुभवलो. पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन ओजियस प्रवादी एके नायकिणी सोरशें लग्न जालोलो, काजार जालोलो. जरी ही अस्तुरिताची पोतीन ताका ती ओजियसाक अविस्वाशी जाता, तरी आसतना तो तिका मानून घेता आनी तिचे सवें ही सर्वेस्परा सवें आपणें अनुभवलेली कोनवळाय आनी माये मोग ही आपली अविस्वाशी जालोली आपली पोतीनी सवें तो दाखयता. आनी हीच खात्री होच बरवासो ह्या पयल्या वाचपांत आमकां दिला. सर्वेस्पर देव तिच्या प्रमाणीकपणाचे आनी नितीच्या अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी बांदलेल्या ह्या जिविता भाशेन सर्वेस्पर देव तुका म्हजी पोतीन करतलो. विस्वाशीपणाचें जिवीत सर्वेस्पर देव तुका दितलो. असले उतरांनी ओजियस प्रवादी एके भाशेन ह्या पयल्या वाचपांत आमकां संदेश दिता. आनी परतून हीच खात्री सर्वेस्पर कोनवळो आनी माये मोगाचो. भवमरेनो दिसा दिसपटी घडयेचे घडये खिणा वेळा वेळार तरेतरेच्या घडीतांनी सर्वेस्पर देव आपली कोनवळाय आनी माये मोग आमचे सवें दाखयता आनी दाखयत आसा. आनी आमी सर्वेस्पराची अनुभवलेली कोनवळाय आनी माये मोग दुसऱ्या सवें दाखयता आनी दाखोवंक देवाच्या उतराचो सेवा धरून आयज तुका म्हाका आपयता. जाल्यार मिसाचे पेटेन आयच्या दिसाक आमी वांटो घेता आसतना जेजूची कोनवळाय अनुभवया, जेजूचो माये मोग अनुभवया आनी हो आमचो अनुभव दुसऱ्यांक फायद्याचो सांग. देवा सरशी अनुभवलेली जेजूची देवाची कोनवळाय आनी माये मोग दुसऱ्या समें आमी मांडूंक आमकां आदार कर म्हूण हे मिसाचे पेटेंत मागुया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावया तुकांच बापा C30 आणि 8 पान 40 आणि 4 C38 पेज 44. तुकांच बापा सोर्बोचे दिता तुका हे दारे, तुकांच वता सोर्बोचे तुझे से मुझे हाथ गे मुझे पाएगे स्वीकार को राहता कोशे तुझो मोयबो परगट करू सुखबर सगळ्यांक दिवू. तुकाच बापा सोर्बोचे दिता तुका हे दारे, तुकाच वता सोर्बोचे तुझे से गोरकाशेले. मुझे भवमलेनीय मुझे आनी तुमचे बलिदान सोर्पत्वेदार देवा बापाक मानतात असले जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जा आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सुविस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपली आशीसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या आशीसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसण मेळचें तुमचे पासो आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bawartaco gód Purgotia, Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian yetolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर वीस जालेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मुडींची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडू घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमदूत भाग्योन मारिये गोरेती आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या शिशु वरवीं त्या शिशु सांगता त्या शिशु थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. पफमरीनो सर्वेस्पर सगळोच कोनवाळो आनी माये मोगाचो ह्याच सर्वेस्पराची कोनवाळाय सर्वेस्पराचो मोग मोहिपास आमी आमच्या जिवितांत साबार पावटी अनुभवला. तातूंतल्यान ताचें बरेंपण आमकां फावो जालां. तातूंतल्यान ताणें आमकां आपलो आशिर्वाद बेसांवां मेळोवन दिल्या. ह्या वेळार ताच्या माये मोगा खातीर कोनवाळाये खातीर आशिर्वादा खातीर उपकारा खातीर जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताका आर्गां दिवन दिनवासून जेजून शिकयलें प्रार्थन बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती आनी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. जेजू देवाचो पूत ह्या वेळार आमच्या काळजान येवन आपली कोनवाळाय आपलो माये मोग तो आमकां दिवंक सोदता. नितोळ काळजान निर्मळ मनान ह्या सोम्यांक शिवतात थंय सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो खोस करूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. डी 40:2 पान 70:1 डी 42 पेज 71. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवसा. ओरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे मुक्ताधिकार. ओरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे मुक्ताधिकार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या बुकेर आमी मोरता. जेजू
कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाक काकलुतीचे मागणे. सोरपतवेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशा पासत आमी मागता. सुम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. बाबा, ह्या देवडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाची गायन गावुया. निर्वागी आमची काळजां, K7 पान 142, K7 पेज 142. निर्वागी आमची काळजां, काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां भरीत हांव चिंतून सुखी जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो बोरजोड जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू, काळजाचो उजवाड जेजू, मनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो बोरजोड जेजू,